ए वारे भाई आज दामबाबाच्या देवळाकडल्यान आम्ही आज ह्या वारकऱ्या बरोबर आम्ही सुरुवात केली आणि खरेंच अभिनंदन करता सगळ्यांचे एक सुंदर असे वातावरण विठ्ठलाचो जयघोष आणि जी त्यांच्या तोंडार हांसो आणि उमेद दिसता ती खरीच देवाची भक्ती ह्या हातूंतल्यान दिसून येता. ताणें सांगले तशेंच सगळे लोक एकठांय येवन जात पात आपले सामाजिक स्तर विसरून सगळे लोक एकठांय येवन ह्या वारीक वता आणि थंय सगळे एकूच म्हणल्यार देवाचे भक्त आणि विठ्ठल तांकां आपल्या भक्तीनूच म्हणजे 17 दीस चलप 15 ते 17 दीस चलप आणि इतक्या उमेदीन चलप ही कांय फकाणाची गोष्ट न्ही पुणून देव ते करून घेता आणि त्याच खातीर आमी म्हणटा की लोक आपले काम धाम सोडून सुद्धा म्हणजे त्या देवाच्या भक्तीन वता आणि हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता जे जे लोक ह्या वारीक वतले तांकां सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा बरी करून वचून या देवा कडेन सगळ्या खातीर आरोग्य आणि आयुष्य मागात आणि सगळ्यांचे बरें जावचें म्हणटा. बरें दिसता. मुरगांव वारकरी संस्था ही एक संस्था म्हणजे गेल्या 2 वर्सां सतत हांगच्यान पंढरपूरची वारी घेता आणि आमी अश्यो वारी आमी फक्त टीव्हीर पळयताल्यो जेन्ना एक लोकांचो महासागर असो म्हणजे सगळेच एका सायड देशांतल्या बिगड बिगड भागांतल्यान एका कडेन येवन पंढरपुराक वताले आनी ते दृश्य आमी पळयताले आनी आमकां सदांच दिसतालें की आमी वास्कोनसूनय अशी स्टार्ट करपाक जाय, मुरगांवसूनय अशी स्टार्ट करपाक जाय, गोंयांतसूनय अशी स्टार्ट करपाक जाय. ती आमची इच्छा म्हाका दिसता मुरगांव वारकरी संस्थेन पुराय केली आणि आज तुम्ही पळयता भाविकांची इतलो मोठो समुदाय म्हणजे गर्दी वाढत आसा आणि इतल्या मोठ्या प्रमाणात लोकांक पळोवन खूप आनंद जाता. एक भक्तिभावान सगळे हे वतात आणि आज तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार 80 वर्साचो जाणटोय त्या हातून आसा आणि 70 वर्साची बायल ती बी ह्या हातून आसा. म्हणजे हे सगळे वता आसतना हांगा जात पात धर्म तशें कांयच ना. म्हणजे कोण श्रीमंत कोण गरीब तशें कांय ना. एका विठ्ठल रखुमाईच्या हातून म्हणजे अशी भक्ती भावनेन सगळी तांचो गजर करीत तांचे नाव घेत आज 17 दीस चलप ही कितें फकाणाची गोष्ट न्ही पूण ही वारी म्हणटा देवाच्या एक चमत्कारानूच ही सगळी जाता. आणि हे 17 दीस आमी जेन्ना लास्ट टायम ते आयिल्ले तांकां विचारिल्ले म्हणजे 17 दीस कशे गेले ते तांकांय कळना आणि विंगड भागांनी लोक रावतात तांकां रिसीव करपा खातीर विठ्ठलाक आपल्या हातून घेवपा खातीर आणि अशें करून बऱ्या हातून हे सगळे वतात. हांव तांकां शुभेच्छा तर दितात आणि हाजे सगळ्यात वैशिश्ट म्हणजे लास्ट टायम आमी पळयल्लें की एक कुत्रो तांचे बरोबर या वारी बरोबर गेल्लो आणि थंय सगळी म्हणजे तांचे बरोबर जशें तांणी केला तशेंच आपणेय बी सगळी हे करून म्हणजे ती वारी करून तो पळत आयिल्लो तो कुत्रो आजूय बी आमच्या बरोबर आसा. हो चमत्कार भितर कितें हो एक चमत्कारूच विठ्ठलाचो आणि त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तांची ही वारी बरी आनंदाची सुखाची जावची अशें हांव मागता आणि विठ्ठला कडेन मागता की सगळ्या आमच्या गोंयकारांक आमच्या भारत वासियांक एक बरें आरोग्य आनी आयुष दिवचें आणि आमची सगळ्या कडेन सगळ्यांची उदरगत जावची. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.